गीत घेवया पेज 11 A23 पोवीत आमची सोबा. दिसून तुमकां सगल्यांक तुकाय देव कृपा दिवं. आयज आमी भाग्यवंत सिशील आंकवार रक्त साक्षीण हिचें फेस्त समरुमता. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जीं इंतेसां आसात ती आमी देवा मुखार मांडया. आयज जय राणी कार्दोजो आपल्या जल्माचो दीस समरुमता तो तिचे पासून आमी मागया. त्याच प्रमाणे आमी मागया जॉन मॅगी सिल्वा आनी तांच्या भुरग्यां पासत. बर्थडे थँक्स गिवींग गूड हेल्थ बेनेस्टन बारेटो हाचे पासत. थँक्स गिवींग जेनी मिरांडा ओतम्या पासत. पेद्रो कार्वालो सांताना आंतोनियो मास्कारेनस सेवेरिना पेरेरा गुलेर्मिना डिसूजा. हे सगळीं त्या मनांत धरून ह्या मिसांत आतां आमी भोक्तीपणी मांडो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. My dear sisters and brothers, God is always present to us and He watches over each one of us. Just as we are aware of every cell of our body, so also He is very much aware and much more than us. The first reading will tell us how He takes care of all His loved ones. And in the second reading you will see how He really is watching over each and every action of ours. And so, have we been present to the love of God? How much He loves us? We say we want His love, but He's giving us His love. But why are we not able to experience it? Because we are not present to Him. And so, our praying has always got to make us present to Him. If we have failed in this, let us ask pardon. I confess, हांव पातकी सोरपोदिदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा भाग्यवंत सिसिलाच्या समोरणा दिसा आमी कोत्ता त्या मागण्यांक दोळाळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कोश्ट दोग सुसूंक
आनी आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतालो त्याच संतोशान आमची काळजां भरोन आसच्याक आमचे दिसा दिसाचे गोश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या घुडितांनी तुजी वाखाणणी करूंक आमी फावो. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दानियल प्रभाताच्या पुस्तकाची सुरवात. जुदयाचा राजा जोकिमाच्या राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा नाबुकोडोजरान बाबिलोनियाच्या राजान जेरुजालेचेर आक्रमण केलें आनी ताका वेदो घालो. सर्वेस्परान जोकिमाक जुदयाच्या राजाक ताच्या हातांत दिलो आनी ताचे बरोबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू. ताणें त्यो वस्तू शिनार देसांत व्हेल्यो आनी आपल्या देवाच्या थेब्यांत दवरल्यो. रायाल वो कुलीवंत गोराब्याच्या इस्रायलांतले थोडे भुरगे विचून हाडून राजान एस्फेनाजाक आपल्या मुखेल हिजड्याक हुकूम घालो. तांकां कुडीचो कसलोच ओगूण आसोंक फावो नासलो. ते जावंक जाय आसले रुपेस्त, सोगले जानवायेन भरलोले, सोगल्या वस्तूंनी गोळ्ळोले, तशेंच गिन्यानांक जावंक जाय हुशार आनी राजमहालांत सोगलो वावर करूंक उपकारता तसले. एस्फेनाजान तांकां काल्दी ह्या काराची भास आनी सोरोपोश्ट शिकोवंक जाय आसली. तांच्या दिसपट्ट्या उदार पोसोणांक आपल्या रायाल मेजावयलें जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जातले आसले. तांचे मदें जुदयाच्या कुलांतले दानियल, आनानियस, मिशाएल आनी आजारिया आसले. राजाचें जेवण खावंक आनी सोरो पिवंक आपूण बोश्टोवना जावंक दानियल वावुरतालो आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुगेल हिजड्या कोडे मागलें. आनी देवाचे कृपेन हिजड्या कडच्यान ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियेलाक शिडकायलो, हांव म्हज्या दोनया राजाक भियेतां. ताणें तुका जेवण आनी सोरो थारायल्यात आनी तुज्या पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्यां परोस तूं ताका भागलोलो दिसशीत तर तुका लागून राजा फुडें म्हजो जीव संकश्टान पडटलो. हें आयकून ज्या राखणदाराच्या हातांत मुखेल हिजल्यान दानियेलाक, आनानियासाक, मिशाएलाक आनी आजारियाक केल्लें ताका दानियेलान वळोन म्हटलें, 10 दीस तुज्या सेवकाची तुवें परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांक फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रोजा दी. उपरांत आमच्या तोंडां पोल्योवन आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयल्यान जेवतल्या भुरग्यांची तोंडां पोल्योवन तोंडां पोले. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणें तूं आमकां कोर. ताणें सांगलोलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते राजाच्या मेजायल्या जेवणा वयल्या भुरग्यां परोस जिवान आनी रुपान अदीक बरे आसले. म्हणटूच
राखणदारान तांच्या नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून तांकां तोरकारी दिली. आनी ह्या चौगां तरणाट्यांक देवान सगले तोरेचे जानवायेन आनी गिन्यान दिलें. पूण दानियेलाक मात कसल्याय जिन्साच्या दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो अर्थ दिवच्याक देणें आसलें. आनी राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलो काल भोरतोच मुखेल हिजड्यान तांकां नाबुकोदोरान फुडें हाडले. राजान तांचे कडेन उलयलो आनी दानियेल, अनानियेस, मिशायल आनी आजारिया हांचे सारको सगल्या तरणाट्यां मदें आनी कोणूच मेलूंक ना. म्हणटच ते राज महालाच्या सेवक जाले आनी कसली जानवाय आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार तांच्या आख्या राजांतल्यान पारक्यां आनी मोंत राष्ट्रा शास्त्रा परस ते 10 पावटी अदीक हुशार आसले. देवाचे उतर हें देवाचे वडपकार. आमचो जबाब मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. सगलीं म्हणया मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुज्या वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुज्या पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोपटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. तुज्या राजाच्या शिवासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोपटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबीन वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोपटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. अंतरलाच्या मोलबार आमी तुजी स्तुती करता. सोपता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. उद्गार Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दोर्म पेटेंत आपलें दान देणें घालतालीं त्या आस्तीक मनशांक जेजून सुत्रायेन पळयलीं. आनी कोण एकले गरीब विधवेनूय 2 सुपुर्ले दुडू घालतना ताणें पळयले आनी म्हणलें, हे गरीब विधवेन सगळ्या परस अदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तर आनी सोमेस्तांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें समर्पण केलें. पूण हिणेन आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें.
Gesù Cristace subortomonie. Wakani tuka Krista. आमी हांगसर कोणेंच अशें म्हणूंक फावना की म्हजो मोग कोण करना. भुरगींपर्यान माय पाय धाकटींच आसतना मेलीं ओत तांकां सोडून गेलीं जाल्यार आमकां खरी दूख भोगता. पूण आमी चिंतूंक फावना की आमचो मोग करना. देव सदांच आमचो मोग करता आनी जशे भाशेन अंतरावयल्या सुकण्यांक, जानवरांक, सृश्टीक, निस्त्यांक राखता, पोसता, सांबाळटा आनी तांकां आमकां दिता जेवणा खाणांक, ते भाशेन तो आमचो प्रत्येकाचो परामर्श करता. केन्नाच अशें म्हणिनाकात की देव म्हजो मोग करना, सदांच करता. आनी तुमी म्हणटल्यार पूण हे सगळे संकश्ट येता तेन्ना कसो म्हणून तो मोग करता? हांव इतली देवस्पण करता, ताका बसता आनी म्हाका कित्याक हें सगळें दिलां तो ताणें? म्हणून आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारूंक जाय. जेजू कोण? देव. देव आमचे सारकलो जावन आमची पातकां ताणें आपणाचेर घेतली. कित्याक? पातकाचो परिणाम तसो आसा. जेन्ना आमी देवा सरशिल्लीं पयस वेता तेन्ना देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत पिळूंक लागता, जीव काडूंक लागता. तें आमकां वायट लागता आनी तें देवान कित्याक दिलें काय म्हणटा आमी. पूण हे भाशेन तातूंतल्यानूच देव आमकां शांती, समाधान आनी वाड आमच्या जिवितान हाडटा. ताका लागून हें सगळें घडटा तेन्ना ताचेशी आमी रावंक जाय आनी आमी पळयतले कशे भाशेन तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. हें आमकां सिसिलियाच्या जिवितान दिसून येता. अशीं कितलीं सांत मोगतां तुमच्याय मदें आसा, पूण तिच्या जिवितान कितें घडलें तें तुमकां सांगता. ती व्हडल्या दर्जाची आसलेली पूण क्रिस्तांव आसलेली. पायन मायन तिका काजार करपाक एका बऱ्या भुरग्या बरोबर उतर दिलें. हिणेन धाकटीच आसतना आपलें जिवीत सगळें जेजूक समोर पिल्लें. ताचे बरोबर आपलें जिवीत ती सादताली आनी तोच म्हजो धोनी म्हणून म्हजें सगळें जिवीत ताका हांव भेटयतां आनी हे भाशेन जियेता म्हणून तिणें तें येवजिल्लें. आतां हो भुरगो पळय वालेरियन म्हणटा तोय बरो भुरगो आसलेलो आनी तिणें ताका सांगलें काजाराचे रातीक, पळय तूं म्हाका हात लायनाकाय, तूं हात लायशी तर म्हजो आंज बडो तुका वायट करतलो, पिडापीड दितलो. तो म्हणूं लागलो आंज बडो हिचोर हातो दाखय. तेणें म्हणून दाखयता पूण पयलो तूं क्रिस्तांव जावंक जाय, बावतिजम घेवंक जाय. बरें म्हणूं लागलो. तिणें ताका बिस्माशीन धाडलो. बिस्पान ताका सगळें शिकयलें. तो बावतिजम घेतलो आनी तो घरा येताना ताणें पळयलें की ही आंज बडये कडेन उलयता. तो एकदम थटकलो आनी आंज बडो येवन ताकाय स्पर्श केलो आनी दोगांयकूय एक कपेल घातलें. 2 म्हणजे रोजां आनी लिली हे दोनूय हांचें कपेल घातलें. हो गेलो आनी आपल्या भावाक तिबुर्तीन म्हणटा पळय ताकाय हाडलो. ते दोगूय जाण क्रिस्तांव जाले पूण रोखडेच तांकां जिवेशी मारले. तांकां हाडलीं हिणेन आनी पुरली तांकां तांची कुडी आनी मागीर ती तयार जाली. तिका आपयली. तिका सांगलें तुजो धर्म तूं सोडून उडय. ती म्हणूंक लागली ना, म्हजें जिवीत सगळें जेजूक हांवें भेटयलां आनी ताचे पासत हांव कितेंय करपाक तयार आसा. तिका सारकी फुगार करून मारताले, कांयच जालें ना, मरोंक ना. म्हणटच मागीर ताणें आनीक कितें येवजिलें. एका व्हडल्या आयदोणांत गरम उदक केलें आनी तिका भितर उकडटा त्या उदकान 2 दीस दवरले. तिका थंयसर 2 दीस धरतना तिका कांयच जालें ना. इतलो राग तांकां आयलो की एक कुराड घेवन
जी तकलेक आनी छातयेक ताणें दोन अशे हे मारले आनी ती इतली रोगतान 3 दीस पर्यंत ती हे भाशेन कश्टवताली पूण केन्नाच निराशी जावंक ना. सगळीं जाणां तिका मेळोंक येतालीं. तांकां तिणें सांगलें तुमी जेजूच्या एकवटान रावात जशे भशेन हांव रावतां आनी तो आमकां सारको बरेपण दाखयतलो. पूण हें कित्याक गाय म्हणून लोक म्हणूंक लागलो तिका हें हांव जेजू सवें संवसाराच्या साल्वसांवा पासत भोगतां. जेजू म्हजें सवें आसा आनी हांव ताचें सवें आसा. जशे भशेन ताणें त्या काळार जेन्ना ताका खुर्सार खेळायलो मारलो तेन्ना तें जालें तें आतां पर्यंत जाता आनी तो म्हजें सवें आसा आनी हे भाशेन तो आजून पर्यंत संवसाराच्या साल्वसांवा पासत म्हजे उद्देशीन जियेता आनी साल्वसां हाडटा. भयणीन आनी भावनो कितलीं जाणां आमी कश्टवता तरेतरेची कश्ट आसता आमकां पूण हे कशे भाशेन कश्टवतात आमी जेजूक एकवटून कश्टवया आनी आमकां कांयच जावचें ना. जशे भाशेन त्या चौगांक जुदेचे ते भुरगे आसलेले तांकां दानियेलान कितें म्हणलें आमी हे मांस खावचें ना आमी राजाचें जेवण करचें ना आमकां फकत वेड दी आनी बाकीचें आमी उदक दी. आनी ते सारके बरे जेवण टुणटुणीत आसलेले बरे हुशार जाल्ले आनी 10 पाटी सुबेज त्या दुसऱ्या भुरग्यां परस देवान हे भाशेन तांकां देण्यांनी भरले आनी खरेपणी तांकां आनिकूय कितें जातलें तें तुमी पळयतले ह्या दिसांनी. म्हज्या भयणीन आनी भावनो आमी निराशी जावचें न्हय. सगळो जेजू आमचे सवें आसा तो ताच्या आनंदांत आमी सदांच जिवया. पाप साहेबान हें ताणें आमकां सांगलां जेजू सवें आमकां इतलो आनंद आसा तर आमच्या तोंडाचेर तो दिसती पडोनी आमी निराशी कशी जावन नासता. कित्याक लागून हें निराशेपण सगळें जेजू सवें दवरया आनी आतां आमचे हात अशे उंटयेन दवरया दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता. सगळें आमचें सवें किरकोळपण तें कितलें म्हणून सोंसूंक जाय आमच्यान सगळें ताका दिवया. सगळी खोंती दास्ती म्हाकाय तश्योच खोंती दास्ती आसलेल्यो ह्यो पावस पडटा आनी कितें जाता हांवें सगळें ताचेर सोंपयलेलें आसा. तो कितें बरें पळय तें करतलो म्हणून हेच भाशेन आमी सगळीं जाणां देवाचेर पातयेवन रावया. तो जाणो आमी फकत बावडटान ताच्या एकवटान ताच्या मोगान जियोया आनी तो आमचे सवें दुसऱ्यांचो उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान मोग करतलो. तर अशें करता आसतना मागता आसतना आमी आमची इंतेसां देवा मुखार मांडया आनी त्याच प्रमाणे हें कोरोना वायरस परतून तें स्तवता अशें म्हणटात लोक पूण आमी मागत रावया. सोर पोदेदारान काकलूच सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस फुडें खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगत्याक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरची येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज 46 C42 उतर म्हज्या देवाचे.
आमचे आनी तुमचे बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुका दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोरकालीन सोरसाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश मरण सुसूंकवेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोठुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पूर्ण जीवनभर आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेलीचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण नो जेवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडी तुमकां मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सौरकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातात, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमचे सवे हे मागणें म्हणटा आनी सगलीं आमची इंतेसां ताका एकवटून ताच्या पवित्र आत्म्याच्या गोठायेन मोगान आतां हे मागणें म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरकता. तर आमकां शेवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोवन सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजबोदकी पोजवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नयपण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती घाल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले प्रिय हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिलो खडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 55 D16 जेजू म्हज्या. Makantos
Jesus is dwelling in our hearts. So let us close our eyes and be present to him. He is always present to us, but this is a unique presence which pervades our whole day. We are spiritually alive, and this is spiritual food. Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will. All that I have and possess, you have given all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. Maguya. सुरपुदिदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोखताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोस्थान बोल्ल्याय. तुचे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सुरपुदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळ्यांच लासताले, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी सो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. म्हज्या भयणीनो भावनो, 23 माटवांत माडी जातली. मीस पयलें सोवांक आनी तेचे उपरांत माडी जाली म्हणटच मागीर 24 आमची नोवेना स्टार्ट जातली. 10 मिसां आसात. कित्याक दवरल्यान 10? सगल्यांनी एकाच वेळार येवंक नजो म्हणून मातशें स्प्रेड आवट केलें ना. ताका लागून 5 पयलें मीस दवरलेलें आसा. 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. आतां लोक हांगसर येतलो उमांक, आनी उमांक येतना हांगसर फाटल्यान आमी सांतिस्नू साक्रमेंत उक्तो दवरतल्या. थोडीं जाणां हांगसर येवन दिसभर ओगेपणान हांगसर वेळ सारया. मागया सगलो लोक हांगसर येता तो जशे भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शेवेर आनी हेर सांत भक्तां जेजूक आजीर जाल्लीं आनी ताचो मोग अणभवून ताच्या मोगा सारकी तीं एकामेकाचो मोग करूंक लागलीं, तेच भाशेन आमच्याय लोकांनी हांगसर येवन आपलें जिवीत खोलायचें म्हणून तांचे पासत मागया आमी. तर हें हांव तुमकां आयज अनावन्स करतां आनी लोकांक तें म्हणत आमच्यान हांगसर येवंक जाता आनी रावंक जाता. वय आमी तुमकां पासस दितल्या, कित्याक नाजाल्यार कोणूय येवन थंयसर न्हिदता. ताका लागून हांगसर थोडो लोक आसतलो, चड न्हय, पूण थंयसर आमी तुमकां बंदोबस्त केलेली आसा. थंयसर तुमच्यान वचोन न्हिदोंक जाता. तर हे भाशेन बंदोबस्त आहा. देव बरें करूं. गीत घेवया. पेज 93 F16. मिसाची बेट सोंपली.